नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. देशाच्या संरक्षणा खातीर प्रतिकूल हवामानात उण्या 50 डिग्री तापमानात सीमेर तैनात आशिल्ले लष्कर म्हळ्यार त्याग आनी संवेदनशीलता हाचे उत्तम उदाहरण आसा अशा उतरांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय लष्कराची तोखणाय केली. लडाखातल्या सियाचीन ह्या लष्करी तळाक भेट दिवन तांणी तळाचेर तैनात आशिल्ल्या जवानां वांगडा संवाद साधलो. देशाच्या सीम रक्षणा खातीर दोळ्यांत तेल घालून सेगीत कार्यरत आशिल्ल्या लष्कराच्या त्याग आनी समर्पण वृत्ती खातीर पुराय देशवासीय सदांच तुमच्या रिणांत आसतले अशें राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आप सब सीवियर वेदर कंडीशंस का सामना करते हुए भारी बर्फबारी और -50 डिग्री टेम्परेचर जैसे विकट स्थितियों में आप सब अपने मोर्चों पर पूरी निष्ठा के साथ सरहद के साथ ये तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं. मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सब त्याग और सहनशीलता के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए. मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सभी देशवासी आप सबके त्याग और धैर्य के बारे में सचेत है. पूरा देश आप सबका सम्मान करता है. सभी भारतवासियों की शुभकामनाएं आप सबके साथ है. आप सब अपने परिवारजनों से दूर रहते हैं. देशवासियों की रक्षा के लिए आप सब तथा आपके परिवारों के लोग तपस्या भी करते हैं. मोदी सरकाराच्या काळात जम्मू काश्मीर उत्तराखंड ह्यासारख्या राज्यांनी रोड नेटवर्क व्हडा प्रमाणात सुधारला. ह्या कारणान दोन्ही राज्यांत पर्यटन व्यवसायाक नेट मेळटलो अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. जम्मू काश्मीर वेंचणुकांच्या फाटल्या 10 वर्सांत मोदी सरकाराच्या काळात जाल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो तांणी खासा मुलाखतीत नियाळ घेतलो. जम्मू से श्रीनगर जाना कितना कठिन था. अब 3 रोड बना रहे हैं. यानी इसी रोड पर हम कम से कम 50 से 60 हजार करोड़ खर्च करें. फिर सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ थे मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, अब 8 मिनट में हुआ. रोहतांग पास से हम लोग लद्दाख लेह तक रोड बना रहे, 8 टनल बना रहे. वहां से आएंगे जोजिला टनल में हम लोग आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल का 70-75% काम पूरा हुआ है. और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ की बचत की है. वहां से आके झेड़मोर टनल है. चुनाव के बाद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं. वहां से श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू तक 18 टनल बना रहे मेन रोड पर. बाकी रोड पे टनल बनाकर हम कम से कम 40-45 टनल बना रहे. तो मुझे लगता है कि इससे जो कनेक्टिविटी सुधरेगी उससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन इसको बढ़ावा मिलेगा. हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन ह्या वाठारांत उद्योगाच्यो व्हडा प्रमाणात संधी उपलब्ध आसात. तरणाट्यांनी करियर घडोवपाच्या नदरेन पर्यटन वाठारांत आपले व्यक्तिमत्व स्पष्ट करूंक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पहिल्या युवा पर्यटन क्लब उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. आतापासून तुमच्या तकलेन जर सुचपाक लागलें की हय आपूण हॉस्पिटॅलिटी आणि टुरिझम या बिझनेसांत खूप मोठा व्यवसाय करपाक शकता. आणि इट इज नॉट अ सिंपल म्हणजे एखादो डिश वॉशर म्हणून जॉईन जाल्लो भुरगो जर एखाद्या कंपनीचो ताज सारकिल्या कंपनीचो जर व्हायस प्रेसिडेंट जावपाक शकता आमचो गोवन, जाल्यार वाय नॉट वी कॅन टेक द टुरिझम इंडस्ट्री एज अवर करियर. तुम्ही जर म्हणटाले की टुरिझम इंडस्ट्रीत कोणी काम करचें आणि कित्याक करचें आणि कोणी करचें हो एकदा प्रश्न पडटा. एनी ग्रॅज्युएट्स कॅन वर्क इन अ टुरिझम इंडस्ट्री. आमच्याकडे सेपरेटली म्हणजे आता मला दिसता बेकरी मेकिंग पासून ब्युटिशियनचे वेगवेगळे कोर्सेस जे NSQFच्या तुमकां शिकयता. आफ्टर 10 देर इज अन हॉस्पिटॅलिटी डिफरंट कोर्स इन अवर ITI. हॉस्पिटॅलिटी ग्रॅज्युएशन आसा, पण इतक्यान तुमची आवड कितें आसा हे जर पळयत जाल्यार हॉस्पिटल म्हणजे टुरिझम ह्या इंडस्ट्रीत, हॉस्पिटॅलिटी ह्या इंडस्ट्रीत सगळ्या जाणांक आपले स्किल्स प्रमोट करपा खातीर देर इज अ गुड स्कोप
आणि तो स्कोप आजच्या या वर्ल्ड टुरिझम डेच्या निमित्तान तुमकां एक एक्सप्लोर करपाक मेळटा. दिवचले बाजारात पोन्न्या कपड्यांच्या संकलनाचे केंद्र सुरू जाला. वापरात नाशिल्ले कपडे लोक भायर उडयतात आणि ताका लागून कोयराच्या प्रस्नात भर पडटा. ती टाळपा खातीर कोयर व्यवस्थापन महामंडळ, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मिनरल फाउंडेशन आणि हेर कांय आप वावुरपी संस्थांच्या सहकार्यान हे केंद्र दिवचल नगरपालिकेच्या बाजारात सुरू केला. दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारा हे केंद्र सुरू आसतले आणि केंद्रात जमा जावपी वापरात ये सारखे कपडे गरजूंक दितले अशी माहिती ह्या वेळार आयोजकांनी दिली. दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांणी ह्या उपक्रमा खातीर समाधान उक्तायलां. तुमच्या घरात जो कपडो आसा जो तुम्ही वापरू शकना तो प्लीज हांगा हाडून दिया. हांगा हाडून दितूक सुनी तुमकांय कळपा जाय ह्या कपड्याचें कितें जाता. एक म्हणटात तो पयलीं सॉर्ट आउट करतात आणि जो बरो कपडो असता तो परत रियुजेबलाक व्हरतात. सेकंड जो कपडो असता जो रियुजेबल करूंक शकना ताका आमी परत रिसायकल करतात. रिसायकल म्हणजे कितें करतात, जो वापरू कोणी तरी म्हणजे रियुजेबल म्हणजे कितें, हो शर्ट कदाचित आज म्हाका दिसता की हांव वापरू शकना म्हणून, पण असे कितलेशेच लोक आसतात तो वापरू शकतात. त्यांचे वापरतात. रिसायकल म्हणजे कितें करतात, ते कपडो आतांच आमच्या जशें नारायणान सांगला आमचो कपडो नाटेकार सदांच म्हणटा प्लास्टीक फ्री म्हणटा, पण ताका आमी ऑप्शन दिवंक जाय. म्हणजे पयलीं तेणी मार्केटात बरो ड्रायव्ह केल्लो की पोती घालून तो सगळ्याक भरलो एप्रिशिएटींग. सो त्याचे पोतये करा नाल्यार ताची पांय पुसणी करा, हे सगळ्यो गोष्टी करप आसता. केन्ना केन्ना हे तुमचो आमचो जो कपडो असता ते डिझइन्टिग्रेट करून त्याची ते पांय पुसणी करतात आणि पांय पुसणी करपाचो हँडलूम क्लासेस म्हज्या मतदारसंघात 2 ग्रुप एकदम सक्सेसफुली चलयतात. भारतीय स्वातंत्र्य लढो आणि गोंय मुक्ती चळवळीतले म्हालगडे फुडारी सर्गेस्त डॉक्टर टी.बी. कुन्हा हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयज तांकां आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार वीज मंत्री सुनील ढवळीकर, मुखेल सचिव डॉक्टर पुनीत गोयल, पुलीस महासंचालक अलोक कुमार, सुटके झुजारी संघटनेचे रोहिदास नाईक देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार पुलीस पंगडान हुतात्म्याक मानवंदना दिली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांचे वतीन डॉक्टर कुन्हा हांकां आर्गां ओंपलीं. गोवन फादर ऑफ नेशन अशी टी.बी. कुन्हाची उपाधी सद्या वेळार तांकां दिली. गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगल मोमेंटांतलें तेंचें योगदान कोणी विसरपाक शकना. पूण सातत्यान नवीन जनरेशनाक म्हणजे गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल सगळी याद जावप हाजे गरजेचें आसा. आणि त्या निमित्तान ह्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांक आमी सातत्यान मागीर तो 19 डिसेंबर आसतली किंवा बाकीचे सगळे दीस आसतले देशाच्या फ्रिडम फायटरांच्या बरोबर गोंयच्याय फ्रिडम फायटरांक आमी सगळी याद आणि इतिहासान सगळी तांकां याद उरप हे गरजेचें आसा. आणि त्या निमित्तान सरकार अशा पद्दतीन हे आदरांजलीचे कार्यक्रम त्यांची स्मरणात दवरपा खातीर सातत्यान दर वर्सा हे मनयता. हाजे फुडें अशाच पद्दतीन तेंची सगळी याद करता. मुंबई सयत ठाणे, नवी मुंबई, पुणे ह्या सारख्या वाठारांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान पुराय लोकजिणेचेर परिणाम जाला. मुंबय आणि सांताक्रूज वेधशाळेन फाटल्या 24 वरांत 200 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचें म्हणा. मुंबय शारा सयत मुंबय उपनगरांत काल सांजे उसरा मेरेन जोगलांनी उटंगराचो पावस पडलो. खुबशा सुवातांचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाली. मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर ह्या तिनूय रेल्वे मार्गावेल्या येरादारीचेर परिणाम जालो. पावसाक लागून विमान सेवेचेर लेगीत परिणाम जालो. मजगतीं फुडल्या काळात पावस परतीच्या मार्गार आसतलो अशें मुंबय हवामान खात्याचे संचालक सुनील कांबळे हांणी सांगलें. लेकिन आज हमने देखा है कि आज के डेट में बारिश 2900 मिलीमीटर हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 600 मिलीमीटर बारिश मुंबई में सामान्य से अधिक हो चुकी है. आज से बहुत सारे ज़िले पे जो है ऑरेंज अलर्ट है और कल से ग्रीन और येलो अलर्ट रहेंगे. और आने वाले 4-5 दिन में मानसून का जो प्रभाव है थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक 5 तारीख तक मानसून मुंबई से विड्रॉ होने की संभावना रहती है. लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा वर्षा होने के कारण कहीं कहीं विड्रॉल भी बढ़ जाता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 अक्टूबर तक पूरे महाराष्ट्र से विड्रॉल हो जाता है. उटंगराच्या पावसाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयची पुणे भेट रद्द जाल्या. तांची भौशीक सभा आयोजित केल्ल्या थळाचेर उदक तुंबिल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांची पुणे भेट रद्द जाल्ल्याची माहिती आयोजकांनी दिल्या. आपल्या पुणे भेटेंत प्रधानमंत्री वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसोवन कांय प्रकल्पांचे लोकार्पणय करपाचे आशिल्ले.
आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.